ओय साहेबा वो येला मिनिस्टर येला रोहन सर मिनिस्टर येला मिनिस्टर बसा महाराज साहेब सर पुढे होतो ना सर लूज झाला सर तुका पहिले शावल जाय शाम सुरू करता मागीर काळोख जावचे पहिले आमकां शावल जायच नाही काळोख जावच्या पहिले आमकां शावल जाय नाल्यार ते हाजे आसा ते काम चालू आसा ते आसा पळय मशीन ते हाडून तो म्हणटा तसोच आमकां टॅक्निकली तो सांगता तसोच करून घेवचो पडटलो तूं आसा मरे मातशें एक काम कर पापा आनी आमचो सरपंच दोग जाण आसा मामलेदार आनी आमच्या डिपार्टमेंटाचे कितें फुडें करपाक जाय येतले आज रस्तो क्लियर करून घे मशीन हाडून घेता मशीन हाडलें की क्लीन करून तूं सांगता तशेंच करून घे ताका टॅक्निकली खबर आसा तुजें नांव कितें प्रशांत फक्त ते टॅक्निकली क्लियर करून ते माती काडून ते रस्तो ओपन कर आनी तलाटी पयलो बॅरिकेड्स मागीर PWD ट्रॅफिका कडेन उलोवन वता अक्षय संजिता कडेन जाय जाल्यार मातसो फोन मार बॅरिकेड्स मागय PWD नाल्यार आनी ही एरिया हांगाच्यान थंय पर्यंत पयले एक सायड बॅरिकेड घाल आनी उडय क्लीन करतलो आनी कॅज्युअलिटी ताका सांगला करपाक फायराचो कॉर्डिनेट करतलो JCBचे करता एका फोन मारला मरे काम करता सर ते काम आता सरपंच आमचो स्वप्नील आनी आमचो वॉर्ड मेंबर पापा नारायण नाईक ते हांगा आसतना तांकां इन्फॉर्मेशन आयलें की लँडस्लायड जाला म्हणून सो हांव असेंब्लीन आशिल्लो सो वी केम टू सी कॅज्युअलिटी कांय ना पूण दोंगर पळयलो जाल्यार तो पोखरूंक लागला वयल्यानच्यान बिंग अ प्रायवेट प्रॉपर्टी अंडर डिजास्टर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलयल्या आनी पयलो आतां रोड क्लियर करपाक पंचायत अलॉंग वीथ तलाटी एंड द रेवन्यू पीपल पयलो रस्तो क्लियर करून घेता रस्तो क्लियर करून घेतलो की दे आर आस्किंग फॉर डिमार्केशन सो दॅट नो कितें इश्यू जावपाक नाका म्हणून important is the turnaround time from the deputy collector's office that has to be them ताकाय उलयलां की बाबा आमचे बार्देज एरिया व्हडलीच आसा ताच्या खातीर डिमार्केट करून तुमी अशें करा की मेकॅनिझम इज देअर फॉर कंटिन्युअस फास्ट टर्न अरावंड हे रस्ते बिकम क्रुशियल लायफ लायन्स फॉर कनेक्टिंग टू द बीच बेल्ट आनी हांगाच्यान ट्रॅफिक भरपूर वता ती ट्रॅफिक वता आसतना लोकूय हांगाची चलत खूब जाण वतात सो यू कॅनॉट अफोर्ड टू हॅव एनी कॅज्युअलिटीज बिकॉज ऑफ दीस वीच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल लँडस्लायड्स आमच्या हातान नासता पूण टर्न अरावंड टायम करून सारके जाग्यार दवरप हे इम्पॉर्टंट आसा पेन्जी फ्रांक पंचायत वील एन्श्युअर दॅट द रोड इज गेटिंग क्लियर्ड अलॉंग वर्किंग विथ द अदर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स आनी तलाट्या कडेन उलयल्या आनी मामलेदारा कडेन उलयल्या आनी वे वाज देन टुमोरो मॉर्निंग विथ रिस्पेक्ट टू PWD आनी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट येवपाक कलेक्टिवली फुडलें कितें काम करपाक ते डिसायड करात फायर डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी हियर एंड दे वील फायंड अ वे आउट टू एन्श्युअर दॅट द रोड इज क्लियर्ड सो लँडस्लायड जावप हें एकदां ह्या रस्त्याचेर जाल्यार आमी आय थिंक वी नीड टू वर्क आउट समथींग फास्ट विथ द चीफ मिनिस्टर एन्श्युअर दॅट ड्यू टेक्निकल थिंग्स आर डन फाल्यां सकाळीं इन्स्पेक्शन जालें आमच्या ह्या हाजें की मुख्यमंत्र्या कडेन घेवन समज फास्ट कितें समज सोल्युशन जाय पडटा टू एन्श्युअर फुडें कॅज्युअलिटीज न जावच्यो आनी दीस नीड्स टू बी डन वील हॅव टू टॉक पूण लकीली देर वॉज नो कॅज्युअलिटी नॉर एनीबडी वॉकिंग ज्या तरेन ते पोकल्ला ते झाडांक घेवन पोकल्ला फायराचो आमचो मनीस रावला मशीन आयलें की ही वील गायड हाव थिंग्स नीड टू बी डन थँक्यू किशोर येता मरे किशोर कॉल येयला 18:05 साडे 6:05 कॉल येयला सो तेंच्या वचून आमी हांगासर आयला कित्याक तुमकां हांव फक्त एक सायड दिसली ती सायड पळोवंक ना ती सायड सारकी हें हँगींग आसा ती झाडां शॉलान ओपन हें करिना ते पर्यंत आमकां सकयले ते झाड कट करून माती ओडपाक मेळटलें
कितलो टायम लागतले तें हांव तुका कशें सांगूंक शकता ते डिपेंड आसा न्हू काम आमी कशें करतले आनी काळोख आसा ते प्रमाणे जातलें